वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो टाइम झाला असा 12 आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता. आणि ऋत्विक गेला स्कूलान आणि ऋत्विक घरा ना म्हटलं शांत सामके घर बवळ आसा आमच्या घरा. ओके सो आयज रेसिपी बीन काय ना. आयज म्हाका न्ही किचन न्ही डीप क्लीन करूंक जाय. सो तुमकां लास्ट टायम सांगलेलें हांवें की किचनचें काम उरलां म्हाजें डीप क्लीन करपाचें. सो म्हटलें आयज करया म्हटलें आणि आयज रांदपाचें बी कांय टेन्शन ना. काल केल्लेलें हें मोरीचें करी आसा सगळें आसा. शीत मागीर करतलें ते भायर दवरतलें इंडक्शनार घातलें आनी कांय ना म्हणलें आयज स्पेशल. सो प्लॅन आसलेलें म्हाजें कालूच सांगलेलें मम्मी की करी मातशें एक्स्ट्रा कर सो आमकां आयज जातलें म्हणून. ओके सो आयज न्ही हांव किचन डीप क्लीन करतलें सगळें जे म्हजे कॅबिनेट्स मागीर चिमणी मागीर गॅस स्टॉप सगळें बर्नर आयज म्हाका डीप क्लीन करूंक जाय. सदां कितें जाता हांव वयल्या वयर पुसता. ओके सो डीप अशें क्लीन जायना म्हाजें आनी आतां पयलीं भशेन ना आतां म्हाका टायम. सो पयलीं कितें जातालें व्लॉगींग बी काय करनासलें घरा बेकार आसतालें सदांच अशें डीप क्लीन करतालें. आतां केलां आतां चिमणीच्या वयर तुमी पयलें न्ही इतलें धूळ बसला ताका लागून. सो तें न्ही सद्दी क्लीन केल्यार मात तें मातशें क्लीन उरता. सो झूक करून तुमी हात घातले न्ही क्लीन करपाक तेन्ना मातशें त्रास जाता क्लीन करपाक. सो सदांच न्ही पुसत रावंक जाय. तो केन्ना जायना उरता मागीर तशेंच तें आनी वाज येता सदां तें करपाक. सो आतां सगळें वयर सगळें न्ही सगळें धूळ पडलां सारकें. ओके तो म्हटलें आयज सगळें सामान काडून सगळें आयज क्लीन करया. आनी जे हांव आतां वापरतलें पळय सगळें म्हणजे सोप बीन जे घरान आहा पळय तेच व्हडलेशें अशें एक्सपेन्सीव बीन काय हाडून अशें हांव यूज करना. एक दोन तीन कितें आहा म्हळ्यार तुमकां दाखयता. इफ ते तुमच्या ना जाल्यार टेन्शन कांय ना तुमकां सांगता मागीर हांव. बरें पडटा सदांच क्लीन करत उरलें न्ही तितले त्रास पडना क्लीन करपाक. सो आयज म्हाका दिसता खूब टायम वयतलो कित्याक तें खूब सामकी धूळ पडलां ताका आतां बरें घासोंक जाय आनी बरें क्लीन करूंक जाय. ओके सो टायम चड वेस्ट करया नाका किचनान या. ओके आनी फटाफट आयज आमी किचन सगळें क्लीन करया. ओके चला. सो पयलीं न्ही हांगा सगळें सामान बी आसा. ओके हें हांगा सामान आहा तें पयलीं सगळें हांव काडून घेता. ओके काडून न्ही ताका मागीर हांव हांगा दवरता. सो आमकां मागीर क्लीन करूंक बरें पडटलें. आनी हें बीन ओवनच्या वयर थोडें कितें सामान आहा. ओके तें सगळें काडून घेता. भितरलें हांव सामान कांय करचें ना कित्याक भितर मातशें क्लीन आसा इतलें काय भितर घाण ना धूळ ना. ओके फक्त भायर मात ताका पुसतलें मागीर हांव. ओके सो पयलीं हांव न्ही हें सगळें सामान न्ही काडून घेता. सो हांगासर पळया सगळें सामान हांवें काडून घेतलां आनी हेज्या वयर सामकें धूळ पळयात कितलें आहा हें पळयात ताका न्ही बरें वॉश करूंक जाय. सो पयलीं आमी हो जो बर्नर आनी स्टँड आमी ताका आतां क्लीन करया कित्याक बरा हेका क्लीन करपाक न्ही चड टायम लागना ताका लागून. जस्ट एक 15-20 मिनटांनी हांव एका उदकान घालून दवरतलें गरम उदकान. सो पयलीं आमी स्टँड आनी बर्नर क्लीन करून घेवया. सो हांव एक क्लीन आहा पळय ती बेसिनान करतलें. इफ तुमकां बेसिनान करपाक नाका एक बालदी घेया. बालदेन बी तुमी गरम उदक घालून हे बर्नर आनी स्टँड घालून दवरूं शकता. सो हांव हेतूनच करतलें लॉक करून घेता. सो हांगासर न्ही हांव गरम उदक घालतलें. सो आतां न्ही हांगासर हांव घालता डिश वॉशर लिक्वीड. आनी हें न्ही म्हजें फेवरेट सामको वास सामको बरो येता. सो आतां घालता हांव गरम उदीक. आनीक थोडें आनीक घेता हांव म्हणजे आनी एकदां ताका गरम करता. सो आतां न्ही हांव सगळें बर्नर घालता आनी म्हाजें हें बर्नर आसा पळय हें सगळें ब्लॅक आसा. म्हणजे कितलें ताका क्लीन केलें वॉश केलें न्ही हें ब्लॅकूच उरतलें. ओके आनी आतां आमी उदकान घालून दवरया. मातशें बी केरफूल उदक न्ही गरम आहा. आनी हांवें स्टँडूय घालता. ओके हें पळयात. सो हेका न्ही आतां आमकां एक 10-15 मिनटांनी अशेंच दवरूंक जाय मागीर ताका आमी क्लीन करया. आनी हांगासर पळय हांवें स्टीक केलां न्ही हें आतां काडटलें हांव कित्याक तें आतां बरें दिसना. आनी हांगा सगळें न्ही अशें भायर येयलां पळय कितें अशी पालो हें कार्ड न्यू ऑर्डर केलां हांवें तें तुमकां दाखयता मागीर. ती पालो आपूण ओपन करतलो खंय तो पार्सल ताका लागून तो आयलो तेन्ना ओपन करतलें. सो हें आतां काडटा हांव. सो मागीर म्हाका न्ही हांगासर क्लीन करूंक जाय. तुमी पळोवंक शकता हांगा क्लीन आहा आनी हांगा पळयात ऑयल स्टेन्स बी सगळें लागला. ओके तें सगळें आतां क्लीन करूंक जाय.
सो हांगासर एक 15-20 मिनटं जाल्ली आसा. ओके, त्या प्रकारे आमी क्लीन करया. सो एक बर्नर घेता आणि हे जे ब्रश हा पळय, जे आमी यूज केलेले ब्रश, ते ब्रशांनी अशें ताका घासून घेवंक जाय. आणि थंड उदक बी ॲड करप ना. हे उदक अजून गरम आसा. तुमकां दिसता आसतलें पळय सगळें ब्लॅक कशें भायर सरला. सो जेन्ना तुमी ब्रश बी यूज केले न्ही केन्ना उडोवं नाका. अशें जाय पडटा केन्ना केन्ना. पळय उदक पळय कितलें ब्लॅक जाला. कित्याक खबर हे जे बर्नर जे हांगा पार्ट आसता पळय, हे वयले पार्ट, ताका आनी खूब अशें ब्लॅक जालेले. सो बरें ताका घासून काडला आनी उदक पळयात ओके ब्लॅक जाला. ओके, हेका बरें हांवें घासून घेतला ब्रशान. आतां ताका न्ही हें उदक आमकां उडोवंक जाय आनी थंड उदकान हेका हांव बरें वॉश करून घेता. सो हांगा पळयात हें बरें एका वॉश करून घेतलां. हेका आतां भायर न्ही हांव एक कपडो घालतलो सकयल आनी एका मातशें भायर वाऱ्यार ताका सुकयतलें. कित्याक बरें सुकोवंक जाय. इफ वोलें आसलें न्ही जेन्ना आमी गॅस ऑन करतले पळय तें लागचें ना तें, ताका लागून. सो पयलीं हांवें हें क्लीन केलें कित्याक हेका मातशें सुकपाक मातसो टायम लागता. सो हांगासर पळयात एक कपडो घातला, सगळें बर्नर दवरला आनी हो विंडो ओपन आसा. हांगासल्यान न्ही बरो वारो येता. ओके, ते वाऱ्यान न्ही हें बरें सुकतलें. सो हांगासर न्ही हांवें हो स्टँड वॉश केला आनी हें एक आर्टिफिशियल एक हें आसलेलें प्लांट, ताकाय हांवें बरें वॉश केलें. अशें वयर सगळें धूळ बसलेलें. ओके, हेका पयलीं वॉश करून घेतला आनी ताका आतां भायर दवरता मातशें सुकतलें. सो आतां न्ही आमी हे चिमणीचे प्लेट्स आहा पळय हेका आतां काडून घेता. हें आतां आमकां न्ही गरम उदकान घालून न्ही सोक करपाक दवरूंक जाय एक 1/2 एन आवर किंवा 1 आवर. ओके, आनी हांगासर पळयात तुमी पळोवंक शकता पळयात कितलें धूळ जाला. सो डेली बेसीस क्लीन केलें न्ही इतलें धूळ उरना. सो आतां खूब दीस जाले हांवें क्लीन करूंक ना. सो हें पळय इतलें धूळ बसता हांगासर. ओके, सो पयलीं हांव न्ही हे प्लेट सगळे काडून घेता आनी पळया ऑयल पळया कितलें लागला. ओके, ते हे ऑयल स्टेन्स आसता पळय हें काडपाक न्ही खूब प्रॉब्लम म्हणजे खूब त्रास जाता. इतलें इजिली वचना तें. तो कॉस्टीक सोडा घातल्यार न्ही ते इजिली बेगिना वयता. हें पळयात. सो दाखयता तुमकां काडून. पळोवंक शकता हें पळय सगळें ऑयल स्टेन्स हे. ओके, ब्लॉक करतले हांगासर. आतां हे प्लेट्स आहा पळय हांगा दवरता. इफ तुमच्या कडेन कॉस्टीक सोडा ना जाल्यार टेन्शन घेवपाची गरज ना. गरम उदक घालात आनी हें सोप लिक्वीड घालात जे हांवें उदक यूज केल्लें पळय आयदनां म्हणजे आयदन वॉश करता पळय आमी ते डिश वॉशर घालात लिक्वीड. ओके, आनी एक 1 आवर 1/2 एन आवर तुमी दवरूं शकता. तितून कितें जातलें खबर आहा जे स्टेन्स बी आहा पळय सगळें भायर येतलें. पण कॉस्टीक सोडान न्ही हांव हितूनच करता, कॉस्टीक सोडानूच करता हांव. हितून बरें जाता आनी रोखडें बेगीन जाता आनी क्लीन जाता. अशें पावडर कशें आसता तें म्हणजे हेज्या भशेन मीठ आसता पळय मीठ तशें आसता तें. तो हें सगळें न्ही आतां उदक जालां म्हणजे खूब दीस जाले हाडून तें ताका लागून आनी इजिली अमेझॉनार मेळटा. सो जेन्ना तुमी करतले पळय एक 2 व्हडलो चमचो घालपाचे. सो आतां घालता आमी गरम उदीक. प्लेट्स बुडटा पळय तितलें आमकां उदक घालूंक जाय. ते कॉस्टीक सोडा आसा पळय तेजी लिंक न्ही तुमकां हांव दिता डिस्क्रिप्शनान. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर बी करूं शकता. आनी जेन्ना तुमी ते कॉस्टीक सोडा यूज करतले पळय हात मात लावून दिनाकात ना तुमी ग्लोव्स घालात किंवा बाबा ते मातशें बर्न जाता म्हणजे एसीड टायप ते ताका लागून. सो मातशें सांबाळून आनी जेन्ना तुमी ते कॉस्टीक सोडा हाडटा मार्केटासून ताका मातशें लिपोवन दवरात. भुरग्यांच्या हातीन बी ते मेळोंक जायना. ओके, सारकें पयस खंय तरी लिपोवन दवरात. ओके, सो जेन्नाय हांव चिमणीची प्लेट्स आहा स्पेशली कित्याक खबर आहा स्पेशली हांव चिमणीची प्लेट्स आहा पळय कॉस्टीक सोडानूच हांव क्लीन करता. तितून न्ही सामकें बरें क्लीन जाता आनी चड टायम लागना ताका लागून. सो बाकीचे खूब भशेन ट्राय केलां हांवें तितलें म्हाका सॅटिस्फाय ना हांव. म्हणजे थोडे म्हणजे डिश वॉशर घालून दवरता पण तितलें क्लीन जायना. खूब ताका घासचें पडटा. हें कांय ना कॉस्टीक सोडा घातलें न्ही इट्स लायक एसीड कशें रोखडें सामकें ऑयल स्टेन्स न्ही रोखडे भायर येता आनी क्लीन जाता. तुमकां दाखयता मागीर हांव जे उदक आतां घातलां पळय हांवें गरम उदक सामकें तांबडें जातलें.
ओके ते ऑयल सगळं भायर येतलें मागीर न्ही इजी पडटा ब्रशान ते घासपाक तितले काय त्रास घेवचे पडना रोखडे भायर येता अशें चिमणी बी आसा न्ही हांव सजेस्ट करता कॉस्टिक सोडान तुमी क्लीन करात ओके लिंक हांव दिता तुमकां तुमी जाल्यार ऑर्डर करूं शकता सो हांगासर पळयार फिल्टर जितलें भरता पळय तितलें आमकां उदक घालूंक जाय आनी जस्ट उदक घालून एक 10 मिनटां जाल्लेलें आहा आनी उदक पळय हांगासर ऑयल सगळें भायर येयल्लें आसा सो हेका न्ही हांव फक्त हाफ एन आवर दवरतलें 1 आवर दवरपाची गरज ना हाफ एन आवर खूब जालें आपल्या ओके हें आतां हच दवरता आतां करया आमी फुडलें जें काम आहा पळय तें आमी करया सो आतां आमी न्ही जे आमच्या हांगा टायल्स आहा पळय तुमकां दिसता आसतलें खबर ना हांगासर अशें न्ही ऑयल अशें स्टेन अशें उरला जे आमी कितें फ्राय करता तडकाक न्ही ते उसळटा न्ही तें तेल बीन तर तुमी हांगा पळोवंक शकता सो हे जितले आतां हांगा टायल्स आहा पळय सर टायल्स हे आहा हेका आतां आमी एक स्प्रे मारया ओके हें लिक्वीड घालया सोप लिक्वीड आनी ताका बरें वॉश करूंक जाय म्हणजे बरें पुसूंक जाय घासूंक जाय सोमतें जेन्ना आमी स्प्रे करतले पळय सोमतें ताका क्लीन करप ना स्प्रे करून न्ही एक 10-15 मिनटां तशेंच दवरूंक जाय मागीर ताका एक बरेंशें स्पॉंज किंवा स्कॉच ब्राईट तें मेळटा पळय तें तितून ताका बरें आमकां घासूंक जाय ओके सो दाखयता तुमकां हांव कितें करता आतां तर हांगासर न्ही असले बॉटल्स बीन न्ही डेटॉल स्प्रे बॉटल्स बीन हांव केन्ना उडयना दवरता जाय पडटा केन्ना किचन क्लीन करपाक बीन सो हितून हांवें उदक घातलां हें फक्त प्लेन उदक हें ओके उदक घातलां आनी हेचे भितर हांवें कांय ॲड करूंक ना सो हें तुमकां दिसतलें बबल कशें हितून पयलीं हांवें सोप लिक्वीड करून दवरलेलें म्हाका किचनान क्लीन करपाक ओके सो फक्त हांवें उदक घेतलां तातूंत घालता हांव डिश वॉशर लिक्वीड एक 2 व्हडलो चमचो डिश वॉशर नाल्यार 1 व्हडलो चमचो खूब जालें ओके 1 व्हडलो चमचो डिश वॉशर लिक्वीड घातला हांवें बस इतलेंच आनी कांय आमकां हितून ॲड बी करप ना सांगा आमकां आमचो हें लिक्वीड रेडी क्लीन करपाक ओके बरें ताका अशें हालयात सो हें न्ही तुमी करून दवरूं शकता ओके लिक्वीड न्ही तुमी करून दवरूं शकता तुमी गॅस टॉप सुद्दां क्लीन करूं शकता हितून न्ही गॅस टॉप बरें क्लीन जाता बरें स्प्रे करपाचें आनी बरें ताका पुसून क्लीन करपाचें ओके आनी हांगासर बी तुमकां मागीर दाखयता हांव सो हांव न्ही हें स्प्रे करचें ना मागीर एक दुसरें आसा तुमकां सांगलां हांवें तर तुमचे कडेन तें लिक्वीड ना तें क्रीम तुमचे कडेन ना जाल्यार तुमी हें अशें करून हांगा स्प्रे करून तुमी क्लीन करूं शकता आनी प्लस हांगासर तुमी स्प्रे करून ताका क्लीन करूं शकता आनी आतां हांव मागीर हांव हें चिमणीचे वयर आहा पळय हांगा ताका क्लीन करतलें सो हांगासर न्ही चड डस्ट जाला सो कितें करपाचें परत स्प्रे करून न्ही एक 10 मिनटां दवरपाचें मागीर ताका क्लीन करपाचें ओके सो पयलीं हांव सगळें जें हें वॉल आहा न्ही म्हणजे टायल्स आहा न्ही ताका हांव स्प्रे करून घेता अशें स्प्रे करून आमकां दवरूंक जाय 10-15 मिनटां हांगासर चड कांय ऑयल स्टेन्स बीन कांय ना हांगासर की हांगासर आमी कुकींग कांय करना सो तेवटेन सो तरी पूण हांव अशें क्लीन करता सो हांगासर न्ही पळय एका बरें स्प्रे करून घेतला आतां तशेंच दवरतलें हांव 10 मिनटां ओके सो जेन्ना तुमी किचन क्लीन करता न्ही सो पयलीं हेजे वॉल आनी चिमणी क्लीन करून घेयात मागीर लास्टाक न्ही गॅस टॉप क्लीन करात कित्याक खबर आसा सपोज तुमी हें पयलीं क्लीन केलें न्ही मागीर आमकां परत वयर क्लीन करूंक जाय तें मागीर कितें आमी स्प्रे बीन करतले पळय लिक्वीड सगळें सकयल पडटलें सो हें लास्टाक करूंक जाय आमकां सो पयलीं आमकां हें टायल्स आनी वयली चिमणी हें आमकां पयलीं क्लीन करून घेवंक जाय सो आतां न्ही हांव हांगासर चिमणीच्या वयल्लें आहा पळय ताका हांव ताका स्प्रे करता आनी हांगा पळय कितें धूळ जाला सो चिमणीच्या वयर न्ही हांव स्प्रे केला ओके हांगासर हांवें आजून कांय क्लीन करूं ना कांय स्प्रे बीन करूं ना हांगासर फक्त वयले जे ग्लास आहा पळय ताकाच हांवें लिक्वीड म्हणजे सोप तें स्प्रे केला आनी हांगासर न्ही मातशें एक धांपोवन दवरला कित्याक खबर आसा वयल्यान न्ही उदक पडटा ओके हें आमचें क्लीन जावं ना मागीर करतलें हांव सो पयलीं हें मातशें एक 10-15 मिनटां दवरतलें मागीर ताका क्लीन करतलें सो आतां हें न्ही 10-15 मिनटां जाल्लीं आसा पयलीं हांव इतलें पोर्शन हांव क्लीन करून घेता आनी हांगासर हांवें जे आमचे आयदनां बी घासता पळय आमी ते सामके यूज जायना चड तें आतां आमी यूज करना सो हांव दवरता अशें काडून सो तितून न्ही हांव ताका आतां बरें अशें वॉलाक न्ही घासून घेता हांगासर तुमकां दिसता आसतलें येल्लो कशें आहा ताका न्ही हितून घासता हितून न्ही बरें क्लीन जाता आतां खबर आहा आमी तडका बी मारता न्ही जाल्यार ऑयल बी सगळें उसळटा सो हो पोर्शन आहा पळय हेका न्ही बरें क्लीन करून घेवंक जाय अशें घासून ताका न्ही बरें क्लीन करूंक जाय
तुमकां दिसता आसतलें पयलीं हांगासर येल्लो जाल्लें, आतां पळया क्लीन जालें. घेता आनी ताका आनी पयलीं अशें घासून घेवया. सो हें पळयात अशें न्ही भायर येता रोखडें. सो पयलीं अशें न्ही ताका घासून घेवंक जाय. ब्रशान न्ही काय बरें घासून घेतला. सो हांगासर न्ही हांवें एक उदक घेतला प्लेन वॉटरां, काय भितर हांवें एड बीन करूंक ना. कपडो घेतला आतां कपड्यान न्ही आतां हें बरें ताका न्ही पुसून घेता. सो हांगा पळयात बरें चकाचक जाला, बरें ताका पुसून काडला. ओके आनी हेंय ताका बरें पुसलां हांगासर. ओके तो हें पुसला आनी सायडीन मातशें ताका पुसून घेतला. ओके सो आतां सकल्ले जे मिरर हा पळय ग्लास हा पळय हांगा म्हणजे फुडें ते काय अजून काय हांवें क्लीन करूं ना. ओके डट आसा अजून, फक्त वयलेच हांवें पयलीं क्लीन करून घेतला. तो हें जाल्लें आसा. हांगा पळयात चिमणीची फिल्टर एका हाफ एन आवर दवरला आनी उदक पळयात चेंज जाल्लें आसा. ओके सो आतां आमकां न्ही ब्रश घेवन हेका बरें घासून घेवंक जाय. दाखयता तुमकां. हें पळय सगळें स्टे आता कितलें क्लीन जाला पळय. आतां मदीं मदीं हांगा आसा पळय ताका ब्रशान क्लीन करून घेवया. पळय रोखडें भायर येता कित्याक तें बरें कॉस्टिक सोडा घालून ताका आमी सोक करपाक दवरलें न्ही, ऑयल स्टेन सगळें भायर येता. सो अशें आमकां न्ही ब्रश घेवन न्ही ताका बरें क्लीन करून घेवंक जाय. आनी जे भितर बी हांगासर ऑयल स्टेन आसता पळय ते ब्रश घ्या अशें भितर घाला आनी क्लीन करा. हें पळयात ओके खूब इजी आतां. ग्लोव्ज घालपाक विसरलें जाल्यार हात पळय अशें जाता मागीर अशें न्ही अशें लायन लायन पडटा. ओके सो हांव ग्लोव्ज घालून घेता मागीर क्लीन करता. सो हांगासर पळयात ताका बरें वॉश करून घेतला आनी आतां पळयात तुमी पयलीं तुमकां दाखयल्लें जाल्यार ऑयल स्टेन्स बी आसलेले भितर सगळे आतां सगळें हें क्लीन जाल्लें आसा. ओके सो हेका आतां हांव भायर दवरता मातशें सुकोवनी. सो आतां न्ही हांव हें सगळें क्लीन करतलें बी. हांगा तुमकां दिसता आसतलें ऑयल स्टेन्स बीन पळय हाका भितर न्ही हें कांय करूं शकना, म्हणजे कांय अशें स्प्रे बीन करूंक जायना. हांगा बीन कांय अशें स्प्रे करूंक जायना. हें तुमकां दिसता आसतलें ब्लॅक कशें पण कांय करूं शकना. सो हें पार्ट हा पळय ब्लॅक कलर ताका न्ही हांव एक लिक्वीड म्हणजे एक स्प्रे हा मेळटा दाखयता तुमकां. हितून हांव स्प्रे करतलें की हांगासर न्ही ऑयल स्टेन्स बी ना. सो वयल्लें काम जालें म्हाजें, फक्त हो उरला आनी हांगासर सगळें ताका स्प्रे करतलें हांव दाखयता तुमकां. आनी हें आसा चारकोल फिल्टर. ही चारकोल फिल्टर न्ही हांगा आसता, हांगा मदीं आसता. ओके सो ताका बी न्ही अशें सायडीन न्ही पळयात ऑयल स्टेन्स बी लागलेले आसा. सो हें न्ही हांवें एमेझॉनासून ऑर्डर केल्लेलें. हें स्पेशली न्ही चिमणीक बीन क्लीन करपाचें हें. ओके जे आतां हांवें फिल्टर क्लीन केला पळय कॉस्टीक सोडा घालून, तुमकां ते कॉस्टीक सोडा घालून सपोज क्लीन करपाक नाका जाल्यार हें स्प्रे करपाचें ताच्या वयर. उदक गरम उदक बी कांय घालप ना, जस्ट ताका स्प्रे करपाचें आनी एक 10-15 मिनटां दवरपाचें आनी मागीर पुसपाचें खंय. सो आजून पर्यंत हांवें फिल्टर केन्ना क्लीन करूंक ना. सो म्हटलें फक्त हेंच चारकोल हें आहा पळय म्हाजें फिल्टर तें क्लीन करया आनी हें वयलें लागलां पळय हें करून पळोवया. हें हांवें फर्स्ट टायम यूज करता हांव. ओके ट्राय करून पळोवया. इट वर्क्स जाल्यार तुमकां सांगता हांव. हें हाडप काय ना तें हें फक्त तुमकां एमेझॉनार मेळटलें. सो हांव न्ही जे सायडीन आहा पळय ताका स्प्रे करतलें. मदीं स्प्रे करप ना, सायडीन न्ही ऑयल बसता न्ही ताका लागून अशें स्प्रे करून न्ही ताका एक जस्ट एक 10 मिनटां दवरतलें हांव, एक 10-15 मिनटां. मागीर ताका सुके कपडो कॉटन कपडो घेवपाचें आनी पुसपाचें. हां स्प्रे जाल्लो आसा सो हेका जस्ट 10 मिनटां दवरतलें मागीर ताका कॉटन कपड्यान पुसतलें. सो वयर ताका हांवें स्प्रे केला हांगासर. ओके सगळें स्प्रे करून दवरल्या जस्ट 10 मिनटां दवरतलें हांव मागीर ताका हांव वायप करता. आनी 10 मिनटां जाल्लीं आसा. पळोवया पुसोन ऑयल स्टेन्स बी भायर येता काय ना तें पळोवया. सो हांव न्ही हांगासर कॉटन कपडो घेतला पळय येता. ओके सो नेक्स्ट टायम चिमणी म्हाका दिसता हितूनच क्लीन केल्यार बरी दिसता, टायम सेव जाता न्ही. हें पळयात आनी सारकें स्मूथ सावकाश स्लोली हें करपा. हें पळय बरें क्लीन जाता. सो हें तुमकां हांव सजेस्ट करता हाडून दवरात, बरें आहा. तो हांवें सगळें न्ही हांव पुसून घेता हांगासर पळयात. हें पळय
ओके, हांव बरें क्लीन करून घेता. आणि ते हांवें स्प्रे केल्ले पळय इट वर्क्स आं. बरे ऑयल स्टेन्स न्ही भायर येता. आनी हांगा सगळे न्ही ऑयल सगळे असे डाग पडलेले हांगा सगळे हे पळय बरें येता. इट वर्क्स. तुम्ही जाल्यार तुम्ही ऑर्डर करूं शकता. आनी हांगासरूय मातशे थोडे ऑयल बी म्हणजे स्प्रे जाल्लेले म्हणजे ते आसतात न्ही की फ्राय करतना बी हांगासर सो ते स्प्रे केल्ले हांवें आनी ते बरे क्लीन जाले. हे पळयात. ओके, तो ऑलमोस्ट चिमणीचें काम जाल्लें आसा. हे पळयात. सो आतां मेन आहा तें एकदा परत एकदा म्हाका पुसून घेवंक जाय टायल्स वयले. लास्ट हांव क्लीन करतलें म्हणजे हें गॅस टॉप. सो हें सगळें टायल्स न्ही हांवें पुसून घेतलां. फक्त हें उरलां. हें लास्टाक हांव पुसतलें. ओके, हांगासर सगळें पुसून घेतलां. हे पळयात. आनी हांगा सगळें येल्लो जाल्लेले आनी सगळें गेले पळय. सो ऑलमोस्ट हें जाल्लेलें आसा. इतले पळय पुसून घेतलां. ओके, तो लास्ट म्हाजें हें उरलां गॅस टॉप. ताका न्ही बरें क्लीन करूंक जाय. हांगासर न्ही भितर न्ही अशें धूळ बसता पळय दिसता तुमकां. अशें पळय धूळ बसता आनी हांगासर डाग बीन हांव दाखयता तुमकां. हें पळयात. हें आतां आमी सगळें न्ही क्लीन करून घेवया. शिव येयला. शिव म्हणटा चिमणी चकाचक दिसता पळय. त्रास काडूंक घासूंक ना बरो आहा. पण सदांच क्लीन करून नात ते न्ही. चिमणी न्ही जे प्लेट्स आहा पळय विकातले एकदा तरी काडून क्लीन करूंकूच जाय. आतां जेन्ना झूप करून तुमी काडून क्लीन करता न्ही तेन्ना खूब त्रास जाता करपाक. पण जे हांवें तुमकां दाखयलां पळय हें इट वर्क्स आं. तुमी हाडून दवरात. हें म्हजो मेळटा हेजें लिंक तुमकां दिता हांव. बरें आहा हें. स्प्रे केलें न्ही एक फक्त 10 मिनट धरपाचें सगळें ऑयल स्टेन सगळें भायर येता. सो आतां आमी न्ही हें गॅस टॉप आहा पळय ता क्लीन करया. सो पयलीं आमकां न्ही हांगा जे ओपन एरिया आहा पळय ताका न्ही क्लीन करून घेवंक जाय. हांगा न्ही बारीक बारीक धूळ बीन कितें आसता पळय तुमकां दाखयता हातीन पळय अशें कितें तरी न्ही बारीक बारीक ब्लॅक ब्लॅक अशें भितर आसा. ओके, सो हें तुमी न्ही वॅक्यूम क्लिनर तितूनय क्लीन करूं शकता. नाजाल्यार एक वोलो कपडो घेवन क्लीन करूं शकता. आनी क्लीन करच्या पयलीं न्ही सिलिंडरचे जे रेग्युलेटर आहा पळय ते ऑफ करात. मागीर तुमी स्टार्ट करात. जाल्यार एक कपडो घेयात ओले करात आनी अशें ताका क्लीन करून घ्या. हितून न्ही बरें क्लीन जाता. हें पळयात. हितून न्ही बरें क्लीन जाता. पयलीं हांव हें क्लीन करून घेता की तुमकां दिसता आसतलें स्टेन्स लागलेले आहा. तर ताका हांव हें यूज करतलें. ओके, मल्टीपर्पज किचन क्लिनर अशें ताका स्प्रे करून घेयात. आनी स्प्रे करून न्ही जस्ट ताका एक 10 मिनटां आमकां धरूंक जाय. मागीर आमकां कपड्यान तें पुसून काडूंक जाय. सो हांगासर हांव मारचें ना जे ग्लास टॉप आहा पळय हेका मारचें ना हांव. हेका न्ही हांव हितून क्लीन करतलें. इफ तुमचे कडेन आसा जाल्यार हितून क्लीन करात. नाजाल्यार ओदून आमी तें सोप आनी उदीक घालून हें केल्लें पळय तितून तुमी क्लीन करूं शकता. सो 10 मिनटां जाल्लीं आसा. हें पळयात. ताका ब्रशांनी अशें बरें क्लीन करून घेयात. सगळें भायर येता पळयात. सो बरें ताका अशें क्लीन करून घेयात. जस्ट एक 10 मिनटां खूब जालें. पळयात चकाचक जाला. क्लीन जाला सारकें. आनी हांगा बर्नर स्टँड सगळें दवरला. ओके, तो गॅस स्टॉपाचें काम जाल्लें आसा आनी सामकें क्लीन जालां. हें पळयात. ओके, तो ऑलमोस्ट जाल्लेलें आसा. फक्त आतां वयलें सगळें क्लीन केलां हांवें. आतां हें सकयल्लें हांगासर आनी कॉलीन घालून न्ही वयर सगळें हांव पुसतलें. ओके, बस इतलेंच उरलां.
सगळे डिश वॉश करपाक साबू बी सगळं हांगा दवरला आनी हांगासर एक मनी प्लांट आसलेले आमचे आनी हे वेस्ट घालपाक ओके. तो ऑलमोस्ट हे सगळें क्लीन जाल्लें आसा. आतां उरला लास्ट ते म्हणजे ते सगळें सामान दवरूंक जाय कॉर्नराक. सो सामान दवरच्या पयलीं न्ही हांव पयलीं हें हीट जॅल आहा पळय खंय खंय कॉर्नर आसा पळय थंय हांव हीट जॅल मारता ओके. सो बारीक बारीक न्ही कॉक्रोचीस बीन काय येता ताका लागून अशें कॉर्नरान न्ही हें जॅल लावन दवरपाचें. म्हणजे अशें फुडें बीन लावप ना जॅलां जे कॉर्नर आहा पळय थंयच लावंक जाय कित्याक केन्ना हात बीन लागता भुरगे बी आसता घरा कडेन तेमी हात बीन लायता. सो खंय खंय कॉर्नर आहा पळय थंय जॅल मारपाचें. सो थोडे न्ही भितर न्ही कॉर्नर अशें मारून घेता. हांवें स्टिकर मशीन आतां स्टिकर ऑर्डर केला. हांगा एक स्टिकर लावपाक ते आतां लायता आनी आवनाक एक कवर एक ऑर्डर केला ओके ते घाली हांवें आतां. चला रिती ओपन करता सर हाय म्हण सर ओपन कर. सो हांवें न्ही ब्लॅकान ऑर्डर केला ओके. सो हांवें ब्लॅकान ऑर्डर केला घालताना दाखयता तुमकां. सो हें पळया जालें आनी सारकें परफेक्ट जालां. हांव समज जावचें ना बी म्हणून तो सारकें जालें. सो मेन न्ही धूळ पडटा न्ही ताका लागून हांवें ऑर्डर केलें. हेजे पयलीं न्ही वयर एक कपडो आसलेलो. सो हें परफेक्ट आसा. हांगासर चेन आसा दोनी कडेन ओपन करपाचें ओके. चला हें पळयात कमेंट करा कशें आहा तें. आनी ते स्टिकर आहा पळय म्हणजे गॅस स्टॉपाचे वयर ते स्टिकर हांवें काडला न्ही तो पळय हें स्टिकर तें पण हांव घालचें ना आतां कित्याक खबर जावचें ना भाडेर ताका शिवनातूच जाय. मातशें वांकडे तिकडे जालें की मागीर प्रॉब्लम इथं स्टीक केलें न्ही परत काडूंक जायना तें मागीर. सो शिव येतलो पळय तेन्ना हांव घालता. स्टिकर हांगा लावपाक आनी हांव शिंवता वाट पळयतालें केन्ना शिवण येता तें लायता कित्याक तें म्हाका लावंक जावचें ना तें क्या खबर तें वांकडे तिकडे येतलें म्हणून हांव शिंवता रावलें. शिंवता रावता म्हणजे रात जाली हांगासर. कमेंट कर कशें आहा तें शिंवतान चूज केलां आं ओके सारकें आतां ताका 2 जाणां जाय ओके. हांव हें घालून घेता आनी मागीर फायनली पळया शिंवतान शिंवत कितें म्हणटा खबर आहा किचनान न्यू मेंबर खंय हें तोय न्यू मेंबर म्हटलें तें हांवें ऑर्डर केल्लें हें तुवें ऑर्डर केलां. सो फायनली शिंवतान लायलें आं. थँक्यू. इतलें इजी ना त्या लावपाक ताका 2 जाणां जाय. मातशें वयर उलटे पुलटे जालें न्ही तें पळोवंक बरें दिसना. बरें दिसता कमेंट करा ठीक आहे. हय बरें दिसता. आनी तो एक शिंवतान तें पळोवंक ना धूळ पडटा सांगू तुमकां इतलें धूळ खंयच्यान येता मग कांयच कळना. आयज म्हाका तें चिमणी वयर घासपाकूच नाका जालें आयज. सो जालें आयज किचन क्लीन. मम्मी म्हणटा आनी एक 8 दीस रांदपा नाका खंय किचनान रांदपा नाका म्हणटा की शिवत भिलो हॉटेलांत आमी ऑर्डर करतले म्हणून किचन चकाचक क्लीन जाला. आतां कितें फ्राय करपाक फट्टन तडका मारपाक सामकें नाका आतां कित्याक सगळें उसळटलें आनी परत सगळें मॅच जातलें. सो किचन न्ही क्लीन चकाचक जाला आतां. सो बरी दिसता. सो आतां हांव सद्दी न्ही वयर पुसत रावतलें ती येता थर्ड डे सेकंड डे तरी जायना तें ताका लागून आतां पुसचें पडटलें नाल्यार क्या खबर धूळ सामकी जमा जावन बसता सारकें चिकी जावन बसता. सो फायनली जालें किचनची क्लिनींग. कमेंट करा कितें चुकलां बी कितें जाल्यार म्हाका तुमी सजेस्ट करा ओके. कितें टिप्स बी कितें आहा तुमचे कडेन जाल्यार प्लीज म्हाका तुमी कमेंट करा ओके. सो आयज न्ही 3 बर्थडे आसा ताका विश करया.
ओके सो फर्स्ट असा विद्या भंडारी टू विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरे दवरचे आनी जे कितें तुजी विश आहा पळय सगळें देवान पुराय करचें हांव हेच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे विद्या भंडारी. आनी आसा प्रथमेश रायकर फ्रॉम दुलेर म्हापसा, तो मुंबय आसता. तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरे दवरचे, जे कितें विश आहा पळय सगळें देवान पुराय करचें हांव हेच देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे प्रथमेश रायकर. आनी आसा बर्थडे लॉरेंको कार्दोजो. लॉरेंको कार्दोजो तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुमचे हेल्थ आनी कितें विश आहा पळय सगळें देवान पुराय करचें हांव हेच देवा कडेन मागता. ओके तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे लॉरेंको, प्रथमेश आनी विद्या. योर Happy birthday and many blessings to you. Make all wishes come true. ओके चला Huh? चला ब्लॉग आयज हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. बाय. Person. अरे उठ रे, अभ्यास करून जाय, स्टडीज ना झाले हेजे. आई खरं बाय म्हण. होय बाय म्हण रे.